काम सगळें हें केल्लें आनी लोकां जायते भाशेन आमी जे कन्सर्न आमी लँड यूज मेळप तें सगळें एक एक्चुली तें लागनासलें पूण त्या पासून आमी लोकां जाय तें आमी केलां आनी सगळें आमगे लास्टाक फायनल ऑथॉरिटी मिटींग जाता ऑथॉरिटीन सगळें डिसायड करून बरें आसा तें आमी घेतलां हे ऑथॉरिटीन हांव सदमतां जे मर्मुगांव PTA लोक हिंग रावता ते एक्सेप्ट करून घेता म्हूण आनी फायनल नोटिफिकेशन आनी थोड्या दिसांनी येतलें मिटींग जावन तें नोटिफिकेशन येतलें सो ते भाशेन आमी चिकले बीन आमकां एक मिनी मार्केट पासून एक मार्केट ना सो थिंगाय आमी एक लोकांगे प्रपोजल येयले आनी तेवूय आमी जावं कन्सर्न थिंगा MLA म्हाका स्वता म्हाका तेणें प्रपोजल घातलो एरिया आमकां मिनी मार्केट म्हूण चिकालीन सर्वे नंबर 103/2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 13 हे हितून आमी तितून हें घेवपाक केलां अबावट 15,570 एरिया ही प्रपोज केल्या आमी करपाक सो आनी दाबोल्या बीन आमी पार्किंग एरिया चिल्ड्रन पार्क और प्ले ग्रावंड हो सर्वे नंबर 62 हितून 26,630 हो आमी एरिया हें घातलें आनी एक आमी मेन म्हळ्यार सायक्लोनीक शेल्टर दापोल्या जें केन्ना कितें जाल्यार एक तुफान वादळ येता सो लोकां एमर्जन्सी रावपाक मेळना थंय आमी एक NHC थंय आमी हें प्रपोजल घातलो आनी तो जातलो आनी सांकवाळ हितून जायते म्हणजे मिनी मार्केट घेतलां मागीर इलेक्ट्रीक सब सेंटर हें केलां मागीर एरिया सायक्लोनीक शेल्टर थिंगाय आमी आनी पुलीस स्टेशन थिंगाय आमी 134 पार्ट सर्वे नंबर तेवूय घेतलो आसा आनी अशें करून जायते हिंदू क्रिटेरियम तिवूय गेले आनी सर्वे नंबर 80 सांकवाळ पंचायतीन ऑपोजीट मेटा स्ट्रीट थिंगाय लुगार आमी चूज करून थिंगा प्रपोजल केलो आनी चिकोळणा बोगमाळ्यार हितून मेन म्हळ्यार आमी एक ऑलरेडी गव्हर्मेंटान SAG स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा हेणी एक लुगार एक्वायर केल्लो अबावट तेका ग्रावंड करपाक आनी तो मातसो कोणा यूज करूं ना सो तो आमी ग्रावंड करपाक सर्वे नंबर 71/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हें आमी नोटिफिकेशनू आसा थिंगा लँड ऑलरेडी जालो आसा दाबोली कॉन्स्टिट्युन्सी तो आमी ग्रावंडार आमी तो प्रपोजल आमी माग केला आनी एक पार्किंग स्पेस तुमकां खबर आसतलें दाबोल्या हिंगा बोगमाळ्या बिचेर जावन जाय ट्युरिस्ट येता हे तर थिंगा गाडी दवरून जाय त्रास जाता सो तो आमी प्रपोजल घेतलो आनी तो आमी मागीर आमी ते कन्सर्न MLA धरून ते करून घेतले हे आमी 2030 ODP हे सगळें आमी प्रपोजल घातलो आसा आनी सो हे आमी मर्मुगांव PTA जे ODP आमी 2030 ही ओपन जाल्ली आनीक ती मातसो ऑलमोस्ट ऑरस जायत येयली आनी कोविडा लागून डिले जाले लास्ट 1.5 वर्स पयलीं ती आमी केल्ली सो हेका लागून तो डिले जालो कोविडा लागून आनी आमी मेन इश्यू घेतले ते तुमकां खबर आसतली हिंगा वास्को हे सगळे हितून जे PDA एरिया पडे मर्मुगांव PDA पट्टी एरिया म्हळ्यार आमगेली मेन आतां म्युनिसिपालिटी एरियांतलो आमी मेन एक इश्यू घेतलो तो म्हळ्यार आमी तें पार्किंग शांतीनगर थिंगा लोक रावतालो आनी थिंगा पार्किंग पयलीं आशिल्लें सो तें आमी काडें कित्याक लोकां रावपा जायना पळय लोकां दिवपा जाय आनी तें आमी सेटलमेंट करपाक गेला हें मेन एक डिसिजन आमी केलां आनी तें ऑलरेडी आमी तो प्रपोज केला ह्या ODP हितून दुसरें म्हळ्यार आमगेलें जी कार पार्किंग मल्टी लेवल कार पार्किंग वास्को सा प्रॉब्लेम जाला पार्किंग आनी एवरी सिटींग हो कार पार्किंग आसाय हुंय पयला हुंय बाजरां शॉपिंग लोकांक मेळना सो तो आमी एक प्रपोजल घेयला आनी तेवूय आमी एक आयडेंटिफाय करतले लुगार आयडेंटिफाय केला आनी ते कार पार्किंग म्हूण आमी करपाक घेतले दुसरें आमगेलें जें आमगेलें मर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिल हिंगा एक COगे पयलीं एक बंगलो आशिल्लो तें घर अशें सो तें मोडून पडपाक ना तें आमी गोल्डन जुबली प्रोजेक्ट म्हणटा थिंगा आमी तें न्यू रिनोवेट करून तें आमी तें COको दिवपाक तें आमी तें मेन डिसिजन घेतला जे लोकांक जाय तेन्ना तें आमी आज तशें रिपीट करतले तें करपाक आनी एक म्हळ्यार आमगेलें हो एक आमी चेंज ऑफ झोन करपाक केला S1 to C1 मेन प्रॉपर्टी म्हळ्यार गव्हर्मेंटाक प्रॉपर्टी जे गुंता करता जे गव्हर्मेंट आमगेले जे एम्प्लॉई आसतात ते गव्हर्मेंट ते रावता ते तेंगे ती मातशें चड वीक जाल्यार तें वत मोडून पडपा जाल्यार ती आमी रिनोवेट करपाक आनी ती एक बरें कोणाक कॉन्ट्रेक्टर म्हणजे बिल्डराक दिवन तो C1 आसल्यार करपाक शकता तेका लागून आमी ते दोन चेंज करून ते S1 आहलो C1 करपाक हें आमी प्रपोजल आमी घेतला तुमी ते भाशेन आनी जायते आमगे काम हितून घेतलें जावं सोड्यार आमगेलें
एक 100 मिटर वायड रोड आसलो तो सायबिणीन बाट थिंगाय तो आमी फादरान आनी ते आमगे कमिटी मनशांनी येवन हिंगा म्हाका रिक्वेस्ट केलें तो काड म्हणून सो तो आमी 10 मिटर रोड कॅन्सील केला.